मोपा विमानतळार CLR कंपनीच्या 80 कामगारांक कितलो पगार, कितले PF तशेंच जे 18 रुपया कट जातात ते कसले ह्या सुविधांची माहिती कामगारांक HRान दिल्ली ना। ह्या संदर्भात HRाक पत्र भेटयल्ले पण कांयच जाप ना। बुधवारा समाज वावुरपी जितेंद्र गांवकारा सयत कामगार HRाक मेळपाक गेल्ले पण HR मेळ्ळी ना। ब्रेस्ताराक 4 वरांचेर परत HRाक मेळपाक वतले आणि ब्रेस्ताराक परत HR मेळ्ळी ना जाल्यार GMR कंपनीक वचून मेळटले अशें कामगारांनी थारायला। स्लिपी पयलीं आतां म्हटल्यार गेल्या वर्साचे स्लिपी पळोवंक वचत जाल्यार ESI आहा नाल्यार मदींचो ग्रुप इन्शुरन्स म्हणा ते डिडक्ट करी आसले पण तो एटलीस्ट इन्शुरन्साक वचत ते आतांच्या स्लिपींचेर इन्शुरन्स ना ESI ना कांय ना PF येता आतांच्या स्लिपींचेर इन्शुरन्स ना ESI ना आनी ADM चार्जीस म्हणून कसले तरी लायले प्रत्येकाचे 18 रुपया ते कट करतात। ते ADM चार्जीस आमी तांकां विचारले हे कसले चार्जीस तांकां फूल फॉर्म सुद्दां खबर ना। HRाक फूल फॉर्मय खबर ना ADM चार्जीस कसले ते आनी कसले हांकां फूल फॉर्म खबर ना जाल्यार ते डिडक्ट करपाक तांकां कॅल्क्युलेशन कशें करतले कशें कितें कावंट करता ते डिडक्ट। तो अविनाश पारखे म्हणून हेणे सांगलें आमकां फोनाचेर आनी फाल्यां 4 वरांचेर मिटींग जातली तेच्या उपरांत आमी कळयतले। जर आमकां दिसता की खंय तरी पाणी मुडटा किंवा सारकें आमकां सॅटिस्फॅक्टरी आन्सरां मेळनात किंवा अश्युरन्स मेळना जाल्यार हो विशय आमी GMR कडेन व्हरतले। कारण पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा, सगळ्यांक हयसर येवपाक हयसर येवन धंदो करपाक सगळ्यांक ओपन आसा। आमी संविधानाच्या आदाराचेर जगतात राजकारणी सगळे संविधानान की त्या स्टेटींतल्या भुरग्यां खातीर युवकां खातीर पॉलिसी करप। आतां जेन्ना एअरपोर्ट जालो तेन्ना आमकां सांगलें की 100% आमकां हयसर जॉब दितले, सगळ्या भुरग्यांक हय अकोमोडेट करतले। त्या वेळाचो बाबू आजगांवकार उपमुख्यमंत्री माजी तोय सांगतालो की मोपा एअरपोर्टार सगळ्यांक आमी जॉब दितले। आयज तशें म्हाका दिसना कारण आयज जे हय काम करता तांकां ह्यो गजाली फेस करच्यो पडटात। सो अशें जावचें न्हू तेंचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता GMR कडेन आनी जो CLR आसा मॅनेजर तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्या भुरग्यांक खंय तरी सांबाळून घेवचें। जर हेंचें कितें चुकत आसा म्हणून सांगपाचें आनी जे कितें कंपनीचे पॉलिसीज आहा ते क्लियर करचे भुरग्यां कडेन आनी व्हडलीशी मागणी कांयच ना तेंची। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकर।